तीन मतदारसंघांच्या पोटवेंचणुकेत मगो नेमकी कितें भूमिका घेता ताचेर गोंय विधानसभेचो राजकीय फुडार आनी सरकाराच्या स्थिरतेचे गणित थारतले। शिरोड्या मगो, काँग्रेस आनी बीजेपी अशी तिरंगी लढत दिसता। मांद्र्या आनी म्हापशा मगो सरळ देंविल्लो ना, थंय स्ट्रॅटेजीक स्ट्रायकाचो प्लान। म्हापशा पोटवेंचणुकेक बीजेपी सोडून काँग्रेसीत गेल्ल्या सुधीर कांदोळकरा बरोबर मगोचो बाळू फडके दिशिल्लो। मगोचो कार्यकर्तो म्हूण खंय तो सुधीराक तेंको दिवंक गेल्लो। म्हापशाक कितें करपाचें ताचेर निर्णय बाळून घेवपाचो म्हूण सुदीन उलयला। प्रुडंटान बाळूक गाठलो। बाळू म्हणटा कोणाक तेंको दिवप तें खंय 2-4 दिसांत थारतलें। मात बीजेपीन केल्ले कर्मान मगो दुखावला इतलें खरें। म्हापशा आनी मांद्र्या चड करून आमची पार्टी कॅन्डिडेट घालची ना अशें म्हाका तेंच्यांनी कळयलां सुद्दां। आनी तेंच्यांनी एक्चुअली ते डिसिजन म्हाजेर सोंपयल्लें की म्हापशा हांव रावतलो। म्हणजे हांवें सारासर विचार केलो आनी हांवें ठरयलें की म्हापशा आमी कॅन्डिडेट ना दवरल्या बरो, कित्याक आमच्या भितरूच सगळ्या भितर झगडी जावन बेश्टे आनी कोणाकूच चान्स पडूंक शकता भलत्याकूच। त्या खातीर तेंच्या भितरूच ओपन फायट जाता हें बरें आहा। म्हणून आमी कॅन्डिडेट म्हापशा घालचे ना। अजून आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो हें डिसिजन घेवंक ना आनी मोस्टली हें डिसिजन आज परतो हांव सांजचो वचून आमचे जे नेते आहात तांकां मेळटलो आनी आमी ह्या 2 दिसां भितर कितें तें फायनल ठरयतले आनी मागीर आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आहात एमजीचे ते आमी कोणाक सपोर्ट दिवपाचो ताका ठरोवन आमी ओपन तेच्या वांगडा भोंवपाक स्टार्ट करतले। म्हणल्यार हांवें तेन्ना सुद्दां स्पश्टपणे नमूद केल्लें, तितून हांवें खंयच्याच एका उतरान सुद्दां सांगूंक ना की म्हाजो सपोर्ट आहा म्हणून सुधीराक। हांवें क्लियर सांगलेलें की हांव थंय एमजीचो कार्यकर्तो म्हणून आनी अजुनूय एमजी ना म्हणून हांवें क्लियर सांगलेलें तेन्ना। फक्त आमी कितें केलां, आमच्या एमजीच्या फाटल्यान हे बीजेपीन जे कार्य केल्लीं आहात, जे कर्म केल्लीं आहात ते त्या खातीर आमकां बीजेपीचे भयंकर वायट दिसलेलें आहा आनी त्या खातीर आमी आतां ठरयतले की आमी बीजेपीक हेच्या फुडें सपोर्ट करचो काय ना करचो। मांद्र्या मगो अजून पत्ते जाहीर उगडूंक तयार ना। प्रुडंटान थंयचो मगोचो फुडारी श्रीधर मांद्रेकाराक गाठलो। ताका खंय पार्टीन 8 एप्रील मेरेन वग्गी रावंक सांगला। उपरांतूच कितें तें स्पश्ट जातलें। मात सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण मांद्र्या मगोच्या वावुरप्यांचे वारे जिता वटेन व्हांवताना दिसता। अधिकृत कितें तें 8 एप्रिला उपरांतूच कळपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।